एक गजाल खरी न्ही की जेन्ना फाल्यां ज्या जाग्यार एनीवे 30,000च्या की चड जर क्रावड आयलो जाल्यार एनीवे डिजास्टर मॅनेजमेंट कम्स इन टू पिक्चर विदाउट एनी दिसती. दुसरी गजाल समजा देवस्थान कमिटीन सांगलें आमकां नाका बॅरिकेड्स म्हणून. पुलीस कॅनॉट जस्ट लिसन टू देवस्थान कमिटी एंड से की हय नाका नाका आसूं दॅट कॅनॉट बी द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन न्ही. ते प्रमोद असं पण केन्ना आमकां ते उलोवपाक खूब बरें. हय तूं जेन्ना त्या देवस्थान कमिटी कडेन आर्ग्युमेंट करता पळय तुका नाका प्रो करता. तांच्या वाटेकच कोण भिवन वचना. सरकारान 2 वर्सां पयलीं एमेंडमेंट करपाक घेतलो आनी तितून एक एमेंडमेंट आशिल्लें की हे सगळे फेस्टिवल मोठे मोठे जे आसा ते मामलेदारान कंडक्ट करचे म्हणून. ते एमेंडमेंट आसा. सरकारान ह्या देवस्थानवाल्यांक भिवनच ते एमेंडमेंट करूंक ना. म्हणजे गोंयांतले एकट्याकाच न्ही, लयराच्या देवस्थानाकच न्ही, मोठी मोठी देवस्थानां जी आसा ती कांय ठरावीक महाजनांच्या हातीन आसल्या कारणान तांकां भिवन सरकारान एमेंडमेंट करूंक ना. एमेंडमेंट करूंक ना म्हणून ही कालची गजाल घडल्या. ती जर जाल्ली जाल्यार कदाचित मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर थंय रावन तेंच्यान ते कंप्लिटली हे पळयता आशिल्ले एडमिनिस्ट्रेशन पळयता आशिल्ले. सो म्हाका दिसता की सरकार हेंचे वाटेक वचपाक सोदिना, कोणाचेच वाटेक वचपाक सोदिना. पूण आतां टायम आयला की गोंयांतले हे मोठे मोठे जे उत्सव आसा ते कंडक्ट करते घेताना सरकारान आपले एडमिनिस्ट्रेटराक सांगपाक जाय आनी पुलिसांक सांगपाक जाय की हे सिस्टमॅटिकली जावपाक जाय. लोकांचो जीव धोक्यान घालपाक जायना. जय हो जो मुद्दो आसा वन थिंग इज सर्टनली द रोल ऑफ देवस्थान कमिटी दॅट हॅज कम अंडर स्कॅनर रायटली सो. बिकॉज तो येवंकच जाय की बाबा कोणी घेतले अमके गजाली डिसिजनां कोणी घेतली कोणी नाका म्हणे कोणी जाय म्हणे ह्यो सगळ्यो आसात. सेकंड थिंग जेन्ना येदो व्हडलो क्रावड येता तेन्ना एडमिनिस्ट्रेशनाची रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो एडमिनिस्ट्रेशनाची रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मागीर पुलीस ऑफिसर आसूं जे आसा ते थंय मामलेदार आसूं डेप्युटी कलेक्टर आसूं दे कॅनॉट जस्ट से बरें 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 तुमकां बॅरिकेड्स नाका आमी बॅरिकेड्स घालना. डोंट यू अग्री विथ दॅट? बिकॉज अल्टिमेटली पब्लीक सेफ्टी कॅनॉट बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देवस्थान कमिटी. Law and order cannot be the responsibility of Devasthan Committee. That is the responsibility of the administration. That is what I was saying, Pramod, is that temple committee, yes, they are the host. They know exactly खंय तरी आमकां हे प्रॉब्लेम जातले ते कित्याक गेल्या वर्साक सेम तशेंच प्रॉब्लेम जाल्ले. स्टॅम्पीड जावंक ना आशिल्ली अशी तरी जावंक ना आशिल्ली जाल्यार वी हॅड अ सिमिलर प्रॉब्लेम वेर पीपल केम फॉरवर्ड एंड टोल्ड अस दॅट दे वर स्टक ऑलमोस्ट अ स्टॅम्पीड लायक सिच्युएशन हॅपन्ड लास्ट इयर. So the temple committee this time should have been aware of these things that maybe आमकां लोक चड जातलो आनी प्रॉब्लेम जातले अशें म्हणून. Just because you feel that in that festive environment things will go or divine intervention will happen, maybe the Devi herself will come and intervene and restore peace and tranquility at the place. तें जावंक शकना because in these situations we have seen stampedes outside Goa also where in this spiritual fervor people forget everything. No, it is ultimately law and order cannot be the responsibility of Devasthan Committee. Law and order cannot be. Yeah. But what happens is to accede to the requests or to concessions of the Devasthan Committee because of their own reasoning is flawed because finally the blame will come on the police and the administration. Correct. So they should have stepped up and said, look here, you're expecting a crowd of 1 lakh. This is what is required on the ground. This is what should be done. Yeah. So basically. हे पांढरबाबा पटना. म्हणून लास्ट दिसा काल जेन्ना कळस देवळान वयतालो तेन्ना सगळे गव्हर्नमेंट ऑफिसर ते सावधान हितून पोजिशनाक उबे आशिल्ले जेन्ना सगळें घडल्या उपरांत. तूं म्हणटा तें बरोबर ना अशें न्ही पूण हांवें तसं पयलो म्हटलां पळय तुका की आमकां उलोवपाक जाय पळय ते ह्या देवस्थान कमिटीच्या वाटेक कोणूच वचपाक सोदिना भिवनच. पूण ते जावपाक जाय तूं म्हणटा अशें. ही रिस्पॉन्सिबिलिटी तेंचीच नाशिल्ली गव्हर्नमेंटाची आशिल्ली मान्य आसा. हांव मान्य करता देवस्थान कमिटीची आशिल्लीच आशिल्ली पूण हेंची गव्हर्नमेंटाची आशिल्ली. फायनली कशें आहा की एक देवस्थान कमिटी आपलो उत्सव करता वर्साक. गव्हर्नमेंट अख्खी गोंयची लॉ अँड ऑर्डरीचो अनुभव आसता. बरोबर. त्या पुलिसांक अख्ख्या गोंयच्या लॉ अँड ऑर्डरीचो अनुभव आसता. हांव एकूच म्हणटा की वेर वॉज द डिझास्टर मॅनेजमेंट टीम. हाव वेल दे हॅव प्लॅन्ड. तुमी थिंगा गेल्ले पळोवपाक कितल्यो मिटिंगी केल्यो विथ द टेंपल कमिटी. 2 दिसाचे पयलीं तुमी तर सांगता दीज आर द रिक्वायरमेंट्स. इज द टेंपल कमिटी इन अ पोजिशन टू put that in place? जावंक शकना. So basically you should have coordinated that much earlier. एक 15-20 दीस पयलीं तुका खबर आसा. Plan it well. It cannot festivals cannot be organized overnight. Secondly, all of that has happened. The temple committee's first response आशिल्लो saying that district administrationची कांयच चूक ना तितून भितर तेणी सगळें वेवस्थीत केलां म्हण. हें कितें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन म्हळ्यार कितें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दोनूय कोणा कडेन आशिल्ले. एक असलो IPS आनी एक असले IAS. तांकां कितें खबर आहा लयरायचे जत्रेचे म्हाका सांग. जत्रेचो क्रावड कितें आसता थंय कसली हें आसा तें कोणाक खबर आहा तांकां तें कितें
तांकां कितें खबर आशिल्लें सगळें घडल्या पर्यंत गेला ते सर लोक ते त्याच्यान ड्रोन बी म्हणून सगळें केलें तेणी सो हांव कितें म्हणटा माय आर्ग्युमेंट इज की लोकल ऑफिसर ह्या कामाच्या वेळार येवपाक जाय भितर पिक्चरान गोंयचे ऑफिसर जे आसा ते येवपाक जाय ह्या पोस्टांचेर तांकां खबर आसा गोंयांत कितें आहा पांडुरंग सगळ्यांक खबर आशिल्ली म्हणून दे सेड दॅट दे आर डिप्लॉयिंग 1000 पुलीस फोर्स एंड ड्रोन्स तांकां खबर आशिल्ली दॅट देर इज गोइंग टू बी अ टायट सिच्युएशन हियर कोणाक खबर नाशिल्ली म्हणून ना and everybody knows whether you are a Catholic or a Hindu, everybody knows that there is a huge crowd at this festival. Correct.